साळगाव वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट आणि सिवेज प्लांटाच्या सिपेजाक लागून खंय साळगाव वाठारांतल्या बांयो आणि तळ्यांनी प्रदूषण जावपाक लागला. थळाव्यांक भलायकेचो हुस्को. बेगोबेग एक्शन घेवची म्हूण थळावे मागतात. हे जे एक बरे सोर्स ऑफ वॉटर असले हे खंय तरी वो सिवेज प्लांट हाडलेल्या कारणान खंय तरी हे दूषित जाल्ले आसा अशें दिसून येतात. हो जो सरकार आसा हेका एक खंयच्यान तरी बेगा पावन हे जे गोंयचे जे उदक आसा जे आमकां नॅचरल वॉटर्स जे मेळटाले ज्यो त्यो बावय जावं किंवा स्प्रिंग्स जावं हे खंय तरी हेंच्यांनी एक ठेको घेतलेलो आसा हे सगळे नश्ट करपाक. ही जी हाडपाक सालिगांव जो वॉटर जो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हाडलो थंयच्यान स्टार्ट जाले ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो स्प्रिंग्स किंवा वॉटर बॉडीज आसल्यो त्यो दूषित जावपाक. आणि सरकाराक कांयच पडलेले ना. लोकल्स आसा तांच्यो बांयो पिड्यार जाल्ले. दे कॅनॉट कन्ज्यूम दॅट वॉटर. दे यूज फॉर गार्डनिंग एंड ऑल. हे सरकाराक पडलेले ना. हालीं आतां आमचे काल गोवन हेरिटेज स्टार्ट जाल्ल्या. कोटींनी पयशे मोडटा. हे दिश्टी पडना सरकाराक काय म्हणटा. गार्बेज हो प्लांट पळय हा न्हू फक्त गोंया पुरतो उरोवंक ना, हो भायल्याकूय उरलेलो हाका दिसूंक लागला. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो नियंत्रण गोंया पुरतें ना, हेंचो भायल्यांचेरूय कंट्रोल जाला काय कितें सगळं हांगा हाडून घालपाक लागून. म्हणजे गोंय आनी सालिगांव आमचे एक गार्बेज हब करपाचो हा असं दिसूंक लागता. परत एकदा आमकां रिमांयडर को आमचो म्हटल्यार आतां रिमांयडर दिता तुमकां हे पळय चल्लां तेचेर बंद करा, हो कंट्रोल करा, गार्बेजी कंट्रोल करा, गार्बेजीचेर जाता तितलें लिमिटेशन दवरा. गोंय आमच्या सालिगांव पुरतेक दवरा. आयज तूं पळोवंक वयशी जाल्यार वास्कोची येता गार्बेज फुल गोवा. फूल गोवाची कित्याक हांवें पासून एकदां ट्रक हाडलो आहा आनी तेंचे हांगा वास्कोसान येता. हे आमचे हे मिनिस्टर फकत हेरिटेज हे कोत्तात फेस्टिवलां. हे कितें हे हेरिटेज आमचें. आमकां उदक पिवंक मेवना. आमी नवाचें पियेता आनी लोकांचे बांयचें हाडटा. पयत आहा पळय ते. जोरीतल्यान कॉमेस जाता. आमच्यो बांयो सगळ्यो पिड्यार जाल्या. आमची एक बांय आहा तीच आमी सांबाळूंक सोदता. आमी पयस वचून उदक हाडटा. आमी टॅपाचें उदक पियेना कित्याक टॅपाचें उदक तोंडान घेवंक जायना. ती सगळी माती. गार्बेजीस जे कितें आहा न्हय पोंच्यान तें सीप मातयेंतल्यान वता न्हय. आनी ज्यो पळय हिचो बांयचे हे आहा कितें म्हणटा ते जोरी ते जोरींतल्यान त्यो बांयत वता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.